अवी उठ सकयल या चल, म्हाका सकयल्यान फोन येयल्लो घरार माड पडलो म्हणून. घरार पडलो? हय आणि ब्लास्ट सगळे. आकाचे नेवे स्लीपर येयल्लेले आहा पळयात, काय बरें दिसता ते. आनी हे म्हाका जिवडान हाडल्या भायरसून. सो आकाचे नेवे स्लीपर येयल्लेले आसा, फुल पावर सारखे. पयात गायज पयात. अरे अशी तोडप कळ्ळें ना तुमका? हे दाखय मग. घालता. ते बरें दिसता. बरं दिसता न्हू? हय, ते सुता काड मग. काडटा. अवी उठ सकयल या चल, म्हाका सकयल्यान फोन येयल्लो घरार माड पडलो म्हणून. घरार पडलो? हय सकयल चल उठ. सारकें आयकलां ती? हय रे, तेजो आवाज ब्रेक जातालो, वचोन तरी पळोवया चल. कितें जायत आसता. गायस आमचो माड पयात कसलो जाल्लो आसा तो, सारको सुकोन कुसला, केन्नाय पडो शकता म्हणून आयज ते येयल्या कटिंग करपाक आमचो माड. पयात गायस आतां तेणी दोरी घातलेली आसा, बऱ्या भाशेन पडल्या पुरो म्हणून देवा कडेन मागता, कित्याक 2 घराच्या मदीं आसा ह्यो. हे आमचें घर आनी हे भटजीगेलें घर. बऱ्या भाशेन पडल्या पुरो. त्या माडाची जाल्या माती खंय. कित्याक ते मशीन मरे डेंजर न्हू. कोणाचे फेवरेट रे? तुमकां कितें सांगता जाणाय, प्रॉब्लम कितें जाणाय, काडटा जाल्यार हो पोकळ जाला सगळो, दिसता तुमकां? हो सगळो पोकळ जाला पळय, आनी हांगासर चडपाक मातशें रिस्क. सो हेका मातसो एक्सपिरियन्स मनीस जाय, असले एक्सपिरियन्स. सो आतां इट्स अ बीग टास्क. तो आतां कसो हेवटेन ओडप पळय तो. आतां हे अलग सिस्टम बाबा हे आतां काडपाचें, तांकांच खबर कशें कितें पळय ते. पयात कितलो मोव जाला तो थंय. आनी वूड पॅकरान न्हू तेका होल मारून मारून आपणाचें घर केला. सारके मोव जाला, स्पंज कसो तो. आतां ही मान धाकटी पडटा न्हू म्हणून व्हडली घातल्या पळय तेका पयल्या. मागीर ते ती दोरी आहा पळय ती मातशी वयर पावोंक जाय आनी, नाल्यार तो कितें जातलो जाणा, एक तर ह्या घरार पडटलो, एक तर आमचें रूफ उडयतलो, तशें आहा तें. होय तू कितें करता रे चायनीज? अरे रे नशीब पांडू तर काय करायचं गांडू. मान मोडली. इसके आगे वो बांध देने का, जो भी था ना रॉड को देखो रॉड है. अरे देवा, पका है? खा लो मरे. ये भी पका है. ओके सो गाईज हांगासर इन एक्शन सगळें आहा चालू. आनी थंयसरल्यान ओडटा तो पळय. टेरेस नहीं टूटेगा मरे भैया. हाँ क्या तू पावडे बाबा सातेरी देवी पाव. येतो करा करा.
हा झाला 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 जवलो बाप रे वा ते तसेच मिशी मला सारखे येतात ते. असे मला हे हो 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 अरे बाप रे शी हेवी हा पया कसा झाला तो इसे काट बाप रे मात झालं हेजर पट्टल आले आणि ब्लास्ट सगळे बरे गेले काम यांच्या कितें करता रे सारको येता अवी कितें करता आणि आम्ही पळय आमकां काय बरे टेबल केला निकतो माठ कट केला न्हू तो माड कट केला न्हू आम्ही तो माडाचे 2 खाने 2-3 खाने दोनले आम्ही कुडके ते पळय बसपाक आता आम्ही त्याका बरे पेंट बिन मारून रेडी करतो हे पळय हे 2 कुडके आम्ही आमकां दवरला बसपाक हेका बरो आम्ही पेंट बी करतले आणि रेडी करतले मागीर बरे सारखे न्हू आणि म्हाका एक सांगवी हेजेरूच न्हू ते कोंबडी बी कातरतात ती मटन बी हय न्हू थाप थाप करून पळय गायज पण हेका कुसा कशी आहा मरे पॉलिश करतात दिसता ते न्हू तेजेर आता 2 प्लाय मारपाचे हय शंकरा कडल्यान मागीर आमकां व्हिडिओ करूंक मेळटलो कहें कित्याक चलताय तर तुवें त्यो वाण्यो घालून लूज जाता म्हणजे 5 नंबर मगो तो बेल्ट फुडें कर मगो तो बेल्ट फाटी घातला तो कितें केला नाकाल्ले तुम्ही पळोवंक शकता आयज आमचे कडेन आसा पापलेट आनी कुल्ल्यांक लाग पळय कसले आहा ते आनी हितूनय आहा पळय दाखयता तुमकां काय पळया दिसले सो आतां हे सगळे सुटी करता हांव मागीर अंकिता हेजे शेक करतले आनी हे फ्राय करतले चला काम चालू करता कितें चालू आहा गो रांदपाक कुल्ल्यांचे शेक करता कुल्ल्यांचे शेक चालू आहा करू बेगीन करू ओके सो आकान कसलो तरी मसालो काडला कितें म्हणटा काका चून भाजून घेतलो हांवें शेक करपाक मगो हय वाह 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 हे आतां मिक्सराक लावपा खातीर आकान रेडी दवरला आनी हांगासर गॅस चालू दवरला कितें तरी करता वाह रूच येयली सारकी कोणाक रूच येयली कॉमेंट करून सांगा आमकां आवय आयज पापलेट पळय म्हाका अशें भाजलेले खूब लायक म्हाका रवा फ्राय आवडना आकाक हांवें अशें करूंक लायला कुल्ल्यो शेक रायस आनी पापलेट विथ ग्रीन ग्रेवी फ्राय वाह आयचो दीस सारको उजो आयज पोट भरून जेवतलो ओके सो गायज तुमी पयला आसतलें आयज कितें जालां तें सो जालें कितें हांव बसलोलो व्हिडिओ एडिटींग करपाक अंकिताक येयलो कॉल की बाबा सकाळी माड पडला म्हणून आनी वॉयस ब्रेक जातालो सो ताका हें दिसलें की हे माड पडलो म्हणून ते भुरगीं सांगी की माड वाऱ्यान असो जाता केन्नाय कोणाच्या घरा पडो शकता सो बिकॉज ऑफ दॅट आमी बेगीन धांवून गेली जाल्यार पळयता जाल्यार माड खरोच हालतालो मागीर 1 वर लागलें म्हाका मनीस सोदून हाडपाक तो माड कापपाक सो मागीर तो माड कापून उडयल्लो आसा आनी एक तुमकां एक अपडेट दिवंक सोदता हांवें आनी एक स्लीपर घेतलेले आसा फाटल्या फावटी एका 1.5 शाण्यान थंय कॉमेंट मारलेलो की तूं इतल्यो म्हारग माण्यो घेतल्याय आनी आतां तूं रडटाय कित्याक काय म्हणून भावा हांव रडना हांव जें म्हाका
आवडटा ते हाडटा. ओके, जसे तुम्ही लोक मेहनत करतात, जशी आम्ही मेहनत करतात. फक्त हांव रिग्रेट करता कितें, त्या जाग्यार हांवें हे गाडयेर उडयल्लेले 1 लाख जाल्यार हांव हॅपी आसतलो आसलो. बट हांवें ह्या फावटी आनी एक स्लिपर घेतलेले आसा आनी हांवें तुमकां सांगलेलो आसा की हांव बरो व्हडलो कलेक्शन करतलो म्हणून स्लिपरांचो. ओके, सो हांवें आयज कितें हाडला तें दाखयता तुमकां. पळय हांवें हाडला नायकीचे. ओके, हे पळया, आनी हेजो कलर पळया काय बरो आहा तो, प्रिमियम सारके. ओके, सो गायज हे म्हाका कॉस्ट, हेजो कॉस्ट जालो कितलो ते तुमकां सांगता आतां. सो हे जे स्लिपर आसा गायज, हेजे कॉस्टिंग म्हाका पडलेली आसा 1900 रुपीज. ओके, हेजी एक्चुअल प्रायस आसा 2500. म्हाका डिस्कावंट पडलेलो आसा एमेझॉनाचेर हांवें घेतलेले. सो बेस्ट डील गावली म्हाका. असलेच सेम म्हाजे कडेन रेड कलरान खूब पयलीं आसलेले, 1.5 वर्स पयलीं, ते तुटले म्हाजे. सो म्हाका हेच जाय आसले, नायकीचो व्हडलो लोगो आसता पळय तो, धाकटो न्हू. सो हे हांवें परत परचेस केलेले आसा. थँक्यू सो मच गायज, ऑल बिकॉज ऑफ यू. तुमचो सपोर्ट आनी तुमचो मोग आयज यूट्यूब चॅनलाचेर आमी ह्या लेवलार आसा. आयज जाय ते आमचे ड्रिम्स आमी कंप्लीट करता आनी स्लो आमी आमचे खूब ड्रिम्स आसा तेय आमी कंप्लीट करतले. यू नो, तुमचो असोच सपोर्ट, असोच मोग दाखयात. आनी कालचो ब्लॉग तुमच्या खातीर हांवें केल्लो Q&A, क्वेश्चन एंड आन्सर, तितून तुमी म्हाका खूब रिस्पेक्ट दिल्लो आसा. खूब बरे कॉमेंट्स येयलेले आसा. असले एकान नालायकान नाकालो कॉमेंटूय मारला, तेका हांवें रिप्लाय पासून करूंक ना. बरें दिसना तुमच्या वांगडा असले सगळे सजेस्ट कर, यू नो, शेअर करपाक. बट कितें करया, पार्ट ऑफ लायफ ही. यूट्यूबाचेर आमी तर मेहनतूय करता जाल्यार आमकां डावनफॉलूय पळोवची पडटा आनी असले नालायक लोक, थर्ड क्लास लोकूय पळोवचे पडटा. काय करूं शकना. बट स्टील कालचो जो ब्लॉग आसलो आमचो, तितून तुमचो इतलो सपोर्ट गावलेलो आसा. थँक्यू सो मच गायज. आमी तर बेगीन लग्न जाता जाल्यार डेफिनेटली तुमकां सगळ्यांक इनवायट करतली फॉर शुअर. ओके, आमचे खूब ड्रिम्स आसा, आमी जे आमचे यंग एजीचेर करूंक पावूंक ना ते एटलीस्ट आमी आतां फुलफील करता. यू नो, हांव तेजी लायफ डिस्ट्रॉय करूंक सोदिना आनी तेका घरान एका जाग्यार बसोन म्हाका ते आनी फुडें उलोवपाचें ना. लेट हर एन्जॉय हर लायफ. फुडें देवाचेर सोडया कितें तें. आनी एक अपडेट तुमकां दिल्ली हांवें की म्हाजी RX हांव व्हेरी सून तुमकां दाखोवपाचो आसा म्हणून. आनी येस, फायनली गायज हांव तो दीस लागीं पळयता म्हज्या दोळ्या फुडल्यान आनी तुमकां म्हाजी मेहनत, म्हाजे टॅक्निकल स्किल्स आनी म्हाजो आर्ट तुमकां ते RXाचेर पळोवपाक मेळटलो व्हेरी सून. यामाहा RX 2 स्ट्रोक. ओके, मोग. आनी कोणाय कडेन यामाहा RX 100, 135, RX Z, RX 135 5 स्पीड एनी खाटारा कंडिशनान पासून विकपाक आसा, ओन्ली गोवा पासिंग, जाल्यार कायंडली DM मी ऑन मस्तीखोर गोवन इंस्टाग्राम ID और माय ID अविनेश बिग बॉय टॉयज. ओके, डील बरी आसा, म्हाजे बजेटीन आसा जाल्यार डेफिनेटली हांव बाय करतलो. ओके, म्हाजें हंटींग चालूच आसा RX घेवपाचें. म्हाका RXाचोय कलेक्शन करपाचो आसा. सो प्लीज म्हाका सपोर्ट करा. कोणा कडेन आसा, कोण विकपाक सोदता, कोणाच्या घरान चड जाल्यार एक बाबा दिवंक सोदता जाल्यार प्लीज कॉन्टेक्ट करचो म्हाका. आनी खरेंच कालच्या ब्लॉगार तुमचो सपोर्ट पळोवन म्हाका खरेंच बरें दिसलें. असोच मोग दाखया. लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नायट आनी बाय.